नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। श्रीगांव लयराई जात्रे वेळार चेंगराचेंगरी 6 जाणांक दुर्दैवी मरण 8 जाण गंभीर 60 ते 70 जाणांक किरकोळ दुखापत उपचारा खातीर म्हापशे दिवचले सांखळे जीएमसीत केल्यात भरती। शिरगांवच्या घडणुकेचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीन उक्तायले दुःख मरण पाविल्ल्या भक्तांच्या फामिलींचे केले सांत्वन। सांकवाळ वेर्णा बिट्स पिलानी कॅम्पसात 20 वर्साच्या तरणाट्यान दिलो जीव फाटल्या 6 म्हयन्यांच्या तुळनेत जीव दिवपाची तिसरी घडणूक संस्थेन करची चौकशी पालकांची मागणी। गोय कर्मचारी भरती आयोगावरवी 2025 वर्सा खातीर मेगा नोकर भरती ओनू भरतीतले 398 सरकारी पदां 23 मे मेरेन अर्ज भरपाची दिले मुजत। थळाव्यांचो विरोध आसतना निमणे मांद्रे पंचायतीन 18 विला आणि 70 फ्लॅटांच्या बांदकामाक दिली एनओसी। खासा बसकेत फक्त 1 पंचाचो विरोध 3 पंचांची बसकेत दाणी। आणि काणकोणा अनवळकेनी 2 सुवातींनी पाकिस्तानी बावटो रंगयल्ल्यान बोवाळ सभापती तवडकरान केली पोलीस कागाळ काँग्रेस आणि भाजपाच्या फुडाऱ्यांचे एकामेकांचेर आरोप सुरू। आता खबर विस्तारान शिरगांवचे लयराई जात्रे वेळार शुक्रारा मध्यराती चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयले 8 जाण गंभीर जखमी आसात तांची स्थिती हुस्को करपा सारखी आसा जाल्यार 60 ते 70 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्या जखमींक उपचारा खातीर दिवचले म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत आणि बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्यात। गोयचे फामाद शिरगांवचे लयराई जात्रे वेळार शेनवारा फातोडेर चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयले 8 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या जाल्यार 40 ते 50 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्या जखमी जाल्ल्या सगळ्यांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात जखमींचो आंकडो वाडपाकूय शकता। शेनवारा फातोडेर 3 सुमार ही चेंगराचेंगरी जाली सुरवातीक होम कुंडा कडेन वतना 2 जाण जमनीचेर कोसळ्ळे ते उपरांत ही चेंगराचेंगरी जाली। ह्या वेळार रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या दुकानांचेर भावीक आनी धोंड कोसळ्ळे ताका लागून दुकानांक विजेची पुरवण करपी लायटीच्यो तारी तुटिल्ल्यान कांय जाणांक लायटीचो शॉकूय लागलो। कांय लोक रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या कोयत्यो आनी माकनां विकपी दुकानांचेर कोसळ्ळे ताका लागून तांकांय दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। पुलिशेन गर्देर नियंत्रण हाडून प्रकरण हाताळपाचो पुराय यत्न केलो जात्रेक सुमार 2 लाख भाविकांची हजेरी आशिल्ली। मरण पाविल्ले भावीक सूर्या मयेकार सांखळे दिवचले प्रतिभा कळंगुटकार कुमारजुवे यशवंत केरकार थिये सागर नंदरगे मठवाडा पिळगांव आदित्य कौठणकार औचितवाडो तनुजा कौठणकार। आयज खरेंच म्हाका खूब दुख्ख जालां की लयराई देवीची जात्रा जी आमी दर वर्सा मनयता हांगा इतली दुख्खद घटना जाल्ली आसा स्टॅम्पीड जावन जायत्या लोकांचें जिवन गेल्लें आसा। पूर्णपणे आमी सक्रीय आसा पूर्णपणे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी म्हाजे कंडोलन्सीस जे लोकांचे जीवन गेल्लें आसा तेंच्या परिवाराक हांव स्वता येवन तांकां मेळटलो पूण त्याच बरोबर आमचे डीन गोवा मेडिकल कॉलेज डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस सेक्रेटरी हेल्थ बाय फ्रेझेला अरावजो जे आमचे एडवायझर आसा आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट राजेश पाटील आमचे डायरेक्टर रुपा आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट वर्षा मुंज आमचे रुपा नायक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस सुषमा सैनी 10 पुराय टीम आमी सक्रीय आसा आनी डॉक्टर बांदेकर पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेजाची एमर्जन्सी
शिरगांवचे लयराई जात्रे वेळार शेनवारा फांतोडेर चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयलें जाल्यार कितलेशेच जाण गंभीर आसात. 60 ते 70 जाण जखमी आशिल्ल्याचें कळटा. हे घडणुके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीं सयत विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी तशेंच साबार केंद्रीय फुडाऱ्यांनी हे घडणुकेची दखल घेवन दुख्ख उक्तायलें. तशेंच मरण पाविल्ल्या भक्तांच्या फामिलीचें सांत्वन केलें. शिरगांवचे लयराई जात्रे वेळार शेनवारा फांतोडेर चेंगराचेंगरी जावन 6 भक्तांक मरण आयिल्लें. हे घडणुके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी तशेंच साबार केंद्रीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायलें. तशेंच मरण पाविल्ल्या भक्तांच्या फामिलींचें सांत्वन केलें. ते भायर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, खासदार सदानंद तनावडे, श्रीपाद नायक, आमदार प्रेमेंद्र शेट, चंद्रकांत शेटये तशेंच निळकंठ हळर्णकारान हॉस्पिटलांनी भेट दिवन जखमी जाल्ल्या भक्तांचे भलायकेची विचारपूस केली. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लयराई जात्रे वेळार शुक्रारा मध्यान राती चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयिल्लें. 8 जाण गंभीर आसात. तांची स्थिती हुस्को करपा सारखी आसा जाल्यार 60 ते 70 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्या. जखमींक उपचारा खातीर दिवचले, म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत आनी बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. गोंयचे फामाद शिरगांवचे लयराई जात्रे वेळार शेनवारा फांतोडेर चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयलें. 8 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या जाल्यार 40 ते 50 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्या. जखमी जाल्ल्या सगळ्यांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. जखमींचो आंकडो वाडपाकूय शकता. शेनवारा फांतोडेर 3 सुमार ही चेंगराचेंगरी जाली. सुरवातीक होम कुंडा कडेन वतना 2 जाण जमनीचेर कोसळ्ळे. ते उपरांत ही चेंगराचेंगरी जाली. ह्या वेळार रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या दुकानांचेर भावीक आनी धोंड कोसळ्ळे. ताका लागून दुकानांक विजेची पुरवण करपी लायटीच्यो तारी तुटिल्ल्यान कांय जाणांक लायटीचो शॉकूय लागलो. कांय लोक रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या कोयत्यो आनी माकणां विकपी दुकानांचेर कोसळ्ळे. ताका लागून तांकांय दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. पुलिशेन गर्देर नियंत्रण हाडून प्रकरण हाताळपाचो पुराय यत्न केलो. जात्रेक सुमार 2 लाख भाविकांची हजेरी आशिल्ली. मरण पाविल्ले भावीक: सुर्या मयेकार, सांखळे दिवचले; प्रतिभा कळंगुटकार, कुमारजुवे; यशवंत केरकार, थिये; सागर नंदरगे, मठवाडा पिळगांव; आदित्य कौठणकार, औचितवाडो; तनुजा कौठणकार. आयज खरेंच म्हाका खूब दुख्ख जालां की लयराई देवीची जात्रा जी आमी दर वर्सा मनयता हांगा इतली दुख्खद घटना जाल्ली आसा. स्टॅम्पीड जावन जायत्या लोकांचें जिवन गेल्लें आसा. पूर्णपणे आमी सक्रीय आसा. पूर्णपणे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी म्हाजे कंडोलन्सीस जे लोकांचे जीवन गेल्लें आसा तेंच्या परिवाराक हांव स्वताहून तांकां मेळटलो. पूण त्याच बरोबर आमचे डीन गोवा मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस, सेक्रेटरी हेल्थ बाय फ्रेझेला अरावजो जे आमचे एडवायझर आसा, आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट राजेश पाटील, आमचे डायरेक्टर रुपा, आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट वर्षा मुंज, आमचे रुपा नायक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस, सुषमा सैनी 108 पुराय टीम आमी सक्रीय आसा. आनी डॉक्टर बांदेकर पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेजाची एमर्जन्सी सर्वीस सक्रीय केल्ले आसा आनी सगळे पेशंटाचे योग्य तरेन ट्रिटमेंट चालू आसा. जे इंजर्ड आसा, जेंचे जीवन गेल्लें आसा, तेंच्या परिवारा बरोबर आमची टीम इंटरॅक्ट करता. आनी जें कितें आमकां करूंक जाय एक राज्य म्हणून, आरोग्य सेवा म्हणून आमी सगळें करपाक आमी फुडें सरल्या. म्हाका खूब दुख्ख जाता की लयराई देवीची आमची जात्रा आनी लयराई देवीची आमी पुजा आनी जे भक्त हे आयज घटना घडल्या. पूण त्याच बरोबर आमच्या कडल्यान जें कितें आमकां करपाक जाय, all emergency services have been activated in the health services right from Bicholim onwards to North Goa District Hospital right to the Goa Medical College. And जे कितें करपाक जाय आनी जे क्रिटिकली इंजर्ड आहा तेंचें जीवन वाचोवपाक भायल्यान बी डॉक्टर हाडपाची गरज पडली. म्हाका दिसना ती गरज पडटली. पूण आमी एक आरोग्य सेवा म्हणून हे सगळे आमचे आरोग्य मिनिस्ट्री आनी हेल्थ मिनिस्ट्री सगळे करपाक फुडें सरल्या. आनी आमी लोकांचें जीवन आनी गोंयची आमची सगळी जनता आनी जे आमचे भक्त जाण जे आहा तांकां आयज आमचे तांकां इंजर्ड जाल्ले आसा तेंचें जीवन वाचोवपाक सगळें काम जे करपाक जाय करपाक आमी फुडें सरल्या.
हांव देवा कडेन आनी देवी लहराई कडेन इतलेंच मागता की हे सगळ्यांचे जे क्रिटिकल आहा आनी जांकां इंजर्ड जाल्या तांचें जिवन तिजो आशिर्वाद आसचो आनी हे सगळें दुख्ख म्हाका खूब जालां आनी त्याच बरोबर आमचें डिपार्टमेंट सक्रीय जावन जें कितें करपाक जाय एमर्जन्सी सर्विसीस त्याच बरोबर हॉस्पिटलाचे सगळे फॅसिलिटीज आनी डॉक्टर्स ऑन द जॉब आहा आनी तांकां जे क्रिटिकल आहा तांकां वाचोवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न आमचे डिपार्टमेंट करतले। गोवा में शिरगांव लहराई जत्रे के रात को यानी आज सुबह 4 से 5 बजे तक जो स्टैम्पेड हुआ, उस स्टैम्पेड में 6 लोगों की डेथ हो गई। अप्रॉक्सीमेटली 50 लोगों से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। मुझे 5 बजे खबर मिलते ही मैं खुद होके वहाँ से निकला। हमारे पूरे पुलिस साइट पे थे, पुलिस पूरे कंट्रोल ले चुके थे एक्चुअली। जिन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। बाकी सभी लोगों के मैंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में खुद होके मैं पहले गया, वहाँ पे 2 लोग की डेड बॉडी थी। बाकी लोग की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो इंसिडेंट्स के प्लेस से 6-7 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे थे। कुछ लोगों को रिफ़र हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया था। वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया, वहाँ पे 4 लोगों की डेड बॉडीज़ थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे। उनकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। वहाँ से डायरेक्टली हमारे गोवा मेडिकल कॉलेज भी जो अपेक्स हॉस्पिटल वहाँ पे है, वहाँ पे बाकी लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है। 10 लोग वहाँ पे एडमिट हैं, 4 लोगों को इंक्यूबेट कर चुका है, एक उसमें से सीरियस है। इस पूरे इंसिडेंट्स में जो हर साल वहाँ पे जत्रा होती है, 50,000 से ज़्यादा क्राउड हर साल वहाँ पे अग्नि दिव्य कुंड से जाने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं, जत्रा में देवी का दर्शन लेने के आते हैं। टेम्पल कमेटी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा के लिए वहाँ पे अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स रख के सभी कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट जो हुआ ये दुखद घटना है। इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था। इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की और जिन जिन को कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा कि और कुछ सपोर्ट चाहिए तो खुद होके सेंटर से भी वो देने का कहा। लेकिन हम पूरी तरह से सभी की ट्रीटमेंट और बाकी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं जिनके डेथ हो गई है उनके प्रति दुख व्यक्त करता हूं और जिन जिन को ट्रीटमेंट की ज़रूरी है मेरे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम पूरी मदद दे रहे हैं। मेरे गोवा मेडिकल कॉलेज, जिला हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के सभी डॉक्टर्स अच्छी तरह से उनकी ट्रीटमेंट कर रही हैं। जो बाकी जो इंसिडेंट्स हुआ है उसकी इंक्वायरी करने के लिए एसपी नॉर्थ और कलेक्टर बोथ उसकी एक्चुअल इंक्वायरी कर रहे हैं। क्यों ये इंसिडेंट्स हुआ इसके बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन क्राउड ज़्यादा, भीड़ ज़्यादा होने से लिए कुछ लोगों ने जो वहाँ से भगदौड़ मचाई, इसलिए इस इंसिडेंट्स हुआ। फर्स्ट इंसिडेंट्स पे तो ऐसे दिखता है। मैं इस दुखद घटना जो गोवा में पहली बार इस तरह की दुखद घटना हुई, इसलिए सरकार के 3 दिन के कार्यक्रम हम रद्द कर रहे हैं। मैं जिनके घर डेथ हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। शिरगावचे दुर्दैवी घडणुके उपरांत भलायकी आणि 108 सेवा हाय अलर्टाचेर दवरल्या। दुसरे वटेन हे घडणुके उपरांत सगळ्यो सरकारी कार्यावळी फुडल्या 3 दिसां खातीर स्थगीत दवरल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सांकवाळ वेर्णाच्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसात एका 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यान जीव दिल्ल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या। फाटल्या 6 म्हयन्यांच्या तुळनेत ह्याच संस्थेन जीव दिवपाची ही 3री घडणूक। जो मेरेन सखोल चवकशी जायना तो मेरेन आमी कूड ताब्यात घेवची नात अशी ठाम भूमिका पालकांनी घेतल्या। सांकवाळ वेर्णाच्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसात कृष्णा कसेरा ह्या 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यान जीव दिलो। ह्याच संस्थेत जीव दिवपाची ही 3री घडणूक आशिल्ल्यान ही संस्था सध्या चर्चेंत आसा। जीव दिवपाचे नेमके कारण कितें तेच कळपाक मार्ग ना। ही जीव दिल्ल्याची खबर त्या विद्यार्थ्याच्या पालकांक कळटाच तांणी घडणूक थळार धाव घेतली। आपल्या पुतान खरेंच जीव दिलो काय कोणे ताचो जीव घेतलो हे विशीं पयली चवकशी करची। जो मेरेन ह्या घडणुकेची सखोल चवकशी जायना तो मेरेन कूड ताब्यात घेवची नात अशी भूमिका पालकांनी घेतल्या। जैसे होता क्या है कि एक दिन पहले दिन उसका मैसेज आया कि
भी तबीयत मतलब मैसेज आया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैंने नॉर्मली लिख के भेज दिया कि दवा ले ली, तो भी कोई उसका रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने रात में कहा कि बेटा, फिर मैंने शाम को मैसेज किया कि बेटा बात तो कर सकते हो, एक रिप्लाई तो दे सकते हो। इस तरह से नॉर्मली मैंने रात तक 2-4 मैसेज किया। मैं अपने भाई के यहाँ आई हुई थी, मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल, तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कई बार कि क्या बात है। हम बोले भैया मतलब कृष्णा से बात नहीं हो पाई। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि एक दिन कॉलेज में है बच्चा, कहीं पढ़ रहा है, एग्जाम आने वाले हैं, तो ठीक है वो लाइब्रेरी में होगा, कुछ भी है। तो इतना ज्यादा हमने नहीं किया कि ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ रहा होगा एग्जाम टाइम, ओके। बट कुछ ऐसा फिर मुझे सुबह फिर मेरे भाई ने पूछा कि क्या बात हुई, क्या रात में हो सकता है, रात में मैसेज आती नहीं। मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी डॉटर से कहा, डॉटर नोएडा में थी, उसने कहा मम्मी मेल से निकालो, वार्डन का नंबर होगा तो उस पर आप हमको फॉरवर्ड करो, तो मैं उस पर कॉल करती हूँ। तो उस पर कॉल नहीं लगी। तो फिर मेरे भाई ने मेल से ऑनलाइन नंबर निकाला, फिर वार्डन से बात मिलाया नंबर, तो जो फिर आपके सामने है जो भी कुछ हुआ। पर मेरा बच्चा चला गया, सब इन लोगों की गलती से मेरा बच्चा गया है, सब इन लोगों की गलती से। तो अब ये है कि मैंने बच्चों को यहाँ भेजा, तो किस लिए भेजा कि यहाँ तो सुसाइड कमिट कर ले, खुद रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कॉलेज प्रशासन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल? सिक्योरिटी लैब्स इतने ज़्यादा हैं, कोई भी किसी भी टाइम स्टूडेंट हॉस्टल में जाए, किसी भी टाइम आए, इनका कोई चेक नहीं है। मुझे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आया कल से आज तक के, कॉलेज की तरफ से कोई लेटर नहीं आया अभी तक के कि ये केस हो गया, इसका कारण ये है। तो आपको कोई फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं, कोई फॉर्मल मेरे पास रिटर्न में कोई ग्रीवेंस नहीं, कोई फॉर्मल मेरे पास कोई रिटर्न में वो नहीं आया कि आप कोई केस हुआ है, हाँ कि ऐसा सुसाइड थिंग हुई है। सब ऑन एक टेलीफोन जो सवेरे वो मैंने ही मिलाया था, तो मुझे मालूम चला दैट ही इज नो मोर। उनकी तरफ से वो फोन भी नहीं आया। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंय कर्मचारी भरती आयोगान शिक्षक तांत्रिक सहाय्यक सयत वट्ट 398 पदां खातीर जायरात दिल्या। ह्या पदां खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 23 मे 2025 मेरेन आसा। अर्ज करपा विशींच्यो सुचोवण्यो, शैक्षणिक पात्रता तशेंच हेर म्हायती https.gssa.go8.gov.in हे वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा। 2025 वर्सा खातीरची ही पयली जायरात आसा। पोरूं जारी केल्ले जायरातींतली LDC तशेंच ज्युनियर स्टेनोग्राफर पदां भरपा खातीरची प्रक्रिया सुरू आसा। मांद्रेच्या थळाव्यांचो विरोध आसतना निमणे पंचायतीन आश्व्या येवपी 18 व्हिलांक तशेंच जुनसवाडो मांद्रेत येवपी 70 फ्लॅटांच्या बांदकामाक NOC दिल्या। शुक्रारा घेतिल्ल्या खासा बसकेत 11तले फक्त 8 पंच हाजर आशिल्ले। मात पंच प्रशांत उर्फ बाळ नायक हांणी ह्या प्रकल्पाक विरोध केलो, जाल्यार ॲडव्होकेट अमित सावंत, उपसरपंच तारा हडफडकर आणि पंच किरण सावंत हांणी हे बसकेक दाणी मारली। निमणे मांद्रे पंचायतीन आश्वे वाठारात 18 व्हिला आणि जुनसवाड्यार 17 फ्लॅटांच्या बांदकामा खातीर NOC दिल्या। शुक्रारा घेतिल्ल्या खासा बसकेत पंचायतीन हो निर्णय घेतलो। मेमोरेंडम आसलेले तेचेर आमी जो मेजर आसलो तो उदका खातीर आसलो, तर तेचेर आमी एक डिसिजन घेतला की जे पयलीं आमी एक एफिडेविट घेतलेले तेचे कडल्यान जे स्विमींग पूल जे उदक लागतलें ते तेणी आमच्या मांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सी मांद्रेम डेलिगेशनच्या भायरसून हाडपाचें म्हणून। तशेंच तेंचे आतां आनी एक आमी रेग्युलेशन घेतला की जे कन्स्ट्रक्शनाक उदक लागतलें ते तेंच्यांनी मांद्रे डेलिगेशनच्या भायरसून हाडपाचें। तशेंच तांकां एक आमी फुडें जे कन्स्ट्रक्शन जातलें विला कितें जातलें तांकां प्रत्येक एका वॉटर हार्वेस्टिंगचे हें करपाचें म्हणून तांकां तें सांगता वॉटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स हे जाले हे जर तुम्ही हे फक्त कन्फर्मेशनाक हे आसलेलें आनी लायसन्स इश्यू जालें तांकां। आनी ताका सेकंड डेट कोणी गेला मेंबर्स आसलेले, 2 आमचे एबसेंट्स आसलेले मेंबर, ते सगळे मेळून ते पास केला। शुक्रारा मांद्रे पंचायतीची खासा बसका आपयल्ली। हे बसकेक मांद्रे पंचायतीचे 11तले फकत 8 पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले। उरिल्ले 3 म्हळ्यार
ॲडव्होकेट अमित सावंत, उपसरपंच तारा हडफडकार आणि पंच वांगडी किरण सावंत हांच्यांनी हे बसकेक दाणी मारिल्ली. फकत एकलो पंच प्रशांत नायकान ह्या प्रकल्पांक खर विरोध केला. तशेंच पंचायतीन दिल्ली परवानगी फाटी घेवची म्हूण जागृत नागरिकांनी मागणी केल्या. एक दोन व्हडले प्रकल्प जे आशवे आनी जुनस ह्या भागाचेर जाल्यात, सो त्या विशयाचेर हांव त्या मिटिंगेक एक्चुली हांव नासलो थंयसर, हजर नासलो. आयज जेन्ना म्हाका एक संदी मेळ्ळी, आयज लोकांचे विशय आसले आनी जायतीं एप्लिकेशनां येयलीं आनी ते कन्सिडरेशनाक आसली, आयज डिस्कशनाक आसली. आनी त्या डिस्कशनाक एज अ पंच हांव एक भितरलो 11 पंच मेंबर आसा. एज अ लोकांचे जी रिक्वेस्ट आसा, लोकांचे जे विरोध आसा आनी त्या विरोधाक ठामपणे आयज हांव थंय रावलो आनी म्हाजी जी भुमिका आसा ती ऑलरेडी हांवें म्हाजी स्पश्ट केल्ली आसा. सो म्हाजें ठामपणे हांव परतून एकदां सांगूंक सोदता, इवन पंचायत बॉडीक हांवें स्ट्रेट अवे सांगलां की जेन्ना जर हे गोश्टी जर आसा की जे प्रकल्प जे मोठे आहा ते गांवांत नाका, जाल्यार हांवें स्ट्रेट अवे सांगलां की हांव हो पयलो प्रपोज करता. हेच्या पयलीं सुद्दां 2022 जे जे कितें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कितें प्रकल्प येयल्या ते हांव प्रपोज करता. ते तांकां शोकॉज नोटीस धाडून वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मागून आनी जर तेजे कडेन ना कोणा कडेन ते सगळे रिवोक करचे. सो खंय तरी मेजॉरिटी कमी पडली, हांव थंयसर एकटोच पडलो आनी हांव म्हाज्या पंच मेंबर जे आसात जे कलिग्स तांकां हांव दोश दिवंक शकना, कारण तेंचे वैयक्तीक मत आसा आनी ते तांकां फोर्सफुली सांगूंक शकना. पण आयज हेजो हांवें जे कमीट केलें लोकांक आनी लोकां बरोबर आसतलो म्हणून सांगलां आनी हेच्या फुडें आसतलो. आज आम्ही जे जागृत नागरिक आहेत ते मांद्रे पंचायत जे मिटिंगेन आमी सगळे वचून बसयले. सो बसले उपरांत जेन्ना आमचो टॉपीक येयलो की जे भिलांचे NOC दिलेल्या पंचायती ते एमेन्सान दवरून ताका NOC इश्यू करूंक नाका म्हणून. पण त्याच्या उपरांत जेन्ना डिस्कशन जालें तेचेर एक पंच मेंबर प्रशांत बालाल नायक हेचो से आसतना एकट्यार से घातलो, बाकीचे सगळ्या पंच मेंबराची हेका खुलेआम परमिशन आसली. सो तेंच्यांनी ही आमची जी मागणी आसली ती तेंच्यांनी करून लायलेली आसा चर्चा आनी तेंचो ह्या हेकाचे बिलाक चडसो सपोर्ट आसा. आता पुढे काय करतले कृती तुम्ही? पुढे आता आमची जी कायदेशीर प्रक्रिया आहा ती चलतली. सो मांद्रेचे जे सुजाण नागरीक आसा हे सगळे मेळून कायदेशीर कोर्टान आनी वयर जे डिपार्टमेंट आसा थंय आमी कायदेशीर लढाई लढतले. गोमंतक टीव्ही खातीर मांद्रेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. काणकोणा अनवळख्यांनी 2 सुवातींनी पाकिस्तानाचो बावटो रंगयल्ल्यान बोवाळ पडला. सभापती रमेश तवडकरान हे संबंधी पोलीस कागाळ केली. मजगती हे पाकिस्तानाचे झेंडे रंगोवपा वेल्यान काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवटणकर आणि भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकरांचे ट्विटर वॉर आणि उतरांचे फार. काणकोणा कृष्णा हॉटेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्या लागसर अनवळख्यांनी पाकिस्तानाचो बावटो रंगयल्ल्यान बोवाळ. सभापती रमेश तवडकरान हे संबंधित पुलीस कागाळ केली. मजगती हे पाकिस्तानाचे झेंडे रंगोवपा वयल्यान काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवटणकार आणि भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकार हांच्या मदीं ट्विटर वॉर आणि उतरांचे फार. ह्या प्रकरणात कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान सुनीलान गोंय पुलिशेचेर खर टिका केली. पाकिस्तानाचो मोग करपी लोकांक पाकिस्तानात धाडपाक जाय अशें तांणी ट्विटांत म्हळें. ताच्या ह्या ट्विटाक भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकारान प्रत्युत्तर दिलें. रस्त्याचेर पाकिस्तानाचो झेंडो पळोवन कवटणकार कित्याक रडटा, तशेंच पाकिस्तानाचो अपमान केल्ले खातीर भारतीयांक अटक करपाक जाय काय कितें असो प्रश्न गिरीराजान ट्विटा वरवीं केलो. ताचे तुमकां एक सांगता, काणकोणमध्ये अज्ञात व्यक्तींनी रस्त्यावर 2 ठिकाणी पाकिस्तानी झेंडे रंगवले. कृष्णा हॉटेलजवळ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ रस्त्यावर पाकिस्तानी ध्वज रंगवल्यामुळे खळबळ. एक बातमी प्रुडंटाचेर 2 पाकिस्तानी फ्लॅग्स फाउंड प्रिंटेड ऑन द रोड इन काणकोणा बाय अनआयडेंटिफाईड इंडिव्हिज्युअल्स, one near Chhatrapati Shivaji Maharaj statue at KTC bus stand and the other at Chaudi Ponsule Junction. Tisri news Goa News Abachi. 2 Pakistani flags were discovered painted on the road in Kankona by unidentified individuals. One near the Chhatrapati Shivaji Maharaj statue at the KTC bus stand and other at the Chaudi Ponsule Junction. ही जेन्ना बातमी वाचल्यो की आमचे गोयचे रस्त्यांचेर पाकिस्तानाचे झेंडे सडनली कोणे पेंट केले म्हणून, तेन्ना तकलेक अशी सनसणी मारली. कित्याक देश आज युद्धस्थित परिस्थितीन जेन्ना उबो आसा, सबंद देशाची जनता जेन्ना एकठांय आसा, तेन्ना जर कोण आमचे देशाची राष्ट्रीय संपत्ती पब्लीक पयशांनी बांदलेली जी पब्लीक प्रॉपर्टी आसता, रस्तो हो पब्लीक प्रॉपर्टी, ताजेर जर दुस्मान देश आमचो पाकिस्तानाचो जर फ्लॅग जर कोण रंगयता जाल्यार ही सारकी सिरियस गजाल आसा.
आनी हांचेर एक्शन जावपाक जाय अशी म्हाका मनान दिसले. त्या खातीर हांवें एक ट्वीट केली की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस हाणें पुलिशेक विचारचें की अजून पर्यंत जे लोकांनी हे पाकिस्तानाचे झेंडे आमचे देशाच्या संपत्तीचेर जे रस्त्यांचेर जे रंगयल्या हांकां आयडेंटिफाय करून हांचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना. जर कोण देशाचे संपत्तीचेर, राष्ट्रीय संपत्तीचेर पाकिस्तानाचो फ्लॅग घालता ताका जर हांव विरोध करता, ताजी मिर्ची गिरिराज पै वेर्णेकाराक कित्याक लागता. दुसरो म्हणल्यार हे जर फ्लॅग प्रोटेस्ट करपाक जर घाल्ले जाल्यार परमिशनां खंय आसा प्रोटेस्ट करपाची. आनी हे प्रोटेस्ट पाकिस्तानाच्या फ्लॅगाच्या विरोधान लिपून कित्याक कोणाक करूंक जाय आसले. कित्याक सगळ्यो बातम्यो आयल्या बाय सम अनआयडेंटिफायड इंडिव्हिज्युअल म्हणून. पाकिस्तानाचो फ्लॅग म्हणटा तो ओपनली जोडून प्रोटेस्ट जर करता, पांयां काडून तुडोवपाची गरज आसा. तो आमचे देशाच्या संपत्तीचेर आनी राष्ट्रीय संपत्तीचेर पेंट करपाची ना. हे देशद्रोह्यांचें काम. जर आमचे दुस्मान देशाचो फ्लॅग जर आमचे राष्ट्रीय संपत्तीचेर जर पेंट करता, हे देशद्रोही लोक. आनी अशे देशद्रोह्यांचेर कारवाई करची म्हणून जेन्ना हांवें मागणी केल्या, ताजेर बीजेपी गोवाचो IT सेलाचो गिरिराज पै वेर्णेकाराक जर मिर्ची लागल्या, हाजे वयल्यान एक स्पश्ट जाता की हांकां RSS जे बीजेपीचे आनी RSSचे आयडियोलॉजीचे लोक आसा, हांकां पाकिस्तानाचे ते आतंकवाद्या बद्दल कितलो प्रेम आसा तो हातूंतल्यान दिसता. नमस्कार. सकाळी हांवें पळयलें की एक सुनील कवठणकरान ट्वीट केल्लो जे पाकिस्तानचे फ्लॅग रस्त्यार पेंट जाल्ले ताज्या बद्दल, आनी ताज्या नंतर ताणें तो ट्वीट डिलीटूय केलो. आनी जेन्ना हांवें कमेंट केलो, म्हाका दिसता ताणें आतां एक व्हिडिओ काडून काही कमेंट केल्या. एक म्हणजे सुनील कवठणकराच्या पातळीचेर किंवा ताज्या थराचेर येवन स्वताक डिग्रेड करून भाशा उलोवंक शकना. त्यामुळे ताणें जे म्हजेर एलिगेशन्स केल्या किंवा ते ज्या तरेन ताणें पर्सनल अटॅक केल्या, म्हाका दिसता त्या थराक म्हाका वचपाची गरज ना. सुनील कवठणकराक मिर्ची कित्याक लागली आनी ताका पाकिस्तानचे फ्लॅग जर पांया पोंदात उडयले जाल्यार ताका कित्याक इतलें दुखता. म्हाका दिसता हे सगळ्या परस म्हणजे ताकायच खबर आसतलें. काँग्रेसीच्या बद्दल तर आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी खंय तरी संघाक कशें पाकिस्तानचो प्रेम आसा किंवा बीजेपीक प्रेम आसा हे जेन्ना तो सांगपाचो प्रयत्न करता तेन्ना तो कसो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड आसा. म्हाका दिसता 15 वर्सां सत्ते भायर रावून जाता आनी 10 वर्सां 15 वर्सां तांकां आनी सत्ते भायर रावपाक जाय. त्यामुळे सुनीलाची जाल्ली म्हणजे म्हाका दिसता फ्रस्ट्रेशन हे ऑब्वियस आसा. पण म्हजो कमेंट जो आसा की काँग्रेस का हात पाकिस्तान के साथ हो एका ट्विटा बद्दल ना. जेन्ना पहलगामान इतलो अत्यंत क्रूर आनी म्हणजे कितें म्हणटा इनह्युमन एक नरसंहार जालो, तांची कत्तल जाली आनी प्रत्येकाचो धर्म विचारून, तांकां एक तर धर्म विचारून किंवा कलमा वाचून जर येना जाल्यार तांची हत्या केली. अशा टेररिस्टांक वाचोवपाचो, अशा पाकिस्तानाक वाचोवपाचो प्रयत्न काँग्रेसीन आनी काँग्रेसीच्या लिडरांनी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी खंय म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.